नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। जेटीचेर वेवसाय करपी नुस्तें वेवसायिकांक करचे नुस्तेकार खात्या कडेन नोंदणी ना करप्यांचेर करतले खर कारवाय, गरज पडल्यार जेटी करतले बंद। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घेतलो सूर्यग्रहण पळोवपाचो आनंद, ग्रहणाक भिवपाची गरज ना म्हणटा मुख्यमंत्री। आयतारा सकाळी 7 ते 9 मेरेन जुवारी पुलावेली येरादारी बंद, पुलाच्या तांत्रीक कामा खातीर पूल दवरतले बंद। आनीक 15 दिसांनी काँग्रेसीची भारत जोडो यात्रा पावतली महाराष्ट्रांत। गोंयांत राहुल गांधीचे पाय लागतले तरी केन्ना? महाराष्ट्राचो युवा सेना मुखेली आदित्य ठाकरेन घेतलो भुरग्यां वांगडा दिवाळेचो आनंद। आनी गोंयांतल्या साउथ वेस्ट मॉन्सून सोंपलो, शिंयाचे दीस जाले सुरू, पणजी वेधशाळेची माहिती। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। राज्यांतल्या वेगवेगळ्या नुस्तें जेटीचेर नुस्तें विकपाचो वेवसाय करपी जे वेवसायीक सरकाराक परवानो शुल्क भरिनात, त्यो जेटी बंद करपाचो निर्णय सरकारान घेतला। बरेचशे वेवसायीक सरकाराक जो शुल्क भरपाक जाय तो भरिनात। हाचे खातीर सरकार कर बुडटा अशी म्हायती नुस्तेंमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी दिल्या। तशेंच अशा वेवसायिकांचेर खर कारवाय करपाचो निर्णय नुस्तेंमार खात्यान घेतला अशें तांणी सांगलें। या नुस्तें वेवसायिका वांगडा मंगळारा मंत्र्यांची पर्वरे सचिवालयात बसका जाली। त्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत मंत्री निळकंठ हांणी ही म्हायती दिल्या। प्रॅक्टिकली पयलीं कितें आसलें की 2 लाख ते वर्साक एका ट्रेडराक दिवपाक जाय। गेल्या वर्सा दोगांनी दिलें, गेल्या वर्सा दोगा चौगांनी दिलें, अशें करून ते दोग रजिस्टर जाले। आनी हेजी पिड्येन विशय जाल्यार ते कितलेशे ट्रेडर्स आसा, सी गव्हर्मेंटाक लुकसाण जातलें, हें लक्षांत घेवन आमी ती लॉक केली गेटी। आयज तांकां पर्याय म्हणून ते येयले। आयज ते गव्हर्मेंटाक कॉपरेट करपाक आनी गव्हर्मेंटाक इन्कम कसो वाडोवचो दिवचो ही तेंच्यांनी आपली हें दाखयलां। आनी तेज्या प्रमाणे आयज आनी फाल्यां ते बसोन मॉडरेटी करतले। म्हणजे तेंचे विशय इतको आसलो की ते 2 लाख ते एकदां 2 लाख घेतले जाल्यार बाकीची तेंची मोनोपॉली जातली। आनी तेंच्यांनी ते ट्रेडर लायसन डायरेक्ट दिल्या उपरांत ते मोनोपॉली करून हेंकां लुकसाण कशी जातली ही तेंच्यांनी आमकां प्रॅक्टिकली दाखयलें। ते समजून घेवन ते बोटकार सगळे आमचे गोंयचे आसले कारण ते समजून घेवन आमी वे आउट म्हणून तेंच्यांनी सांगलां की आमी कशी मॉनिटरी करून ते करप। आनी ही सगळी सिस्टम परत करून गव्हर्मेंटा कडेन ट्रेडर रजिस्टर आसतले आनी गव्हर्मेंटाक टायम टू टायम फर्स्ट टायम तेजो ट्रेडराक इन्कम स्टार्ट जातलो। गिरणा विशीं समाजात आशिल्ल्यो अंधश्रद्धा पयस जावपाक जाय आनी गिराणा कडेन वैज्ञानीक नदरेंतल्यान पळोवपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां। पुराय भारतांत आयज दिश्टी पडिल्लें सूर्यग्रहण गोंयकारांक पळोवपा खातीर फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी ह्या संस्थेन मिरामार दर्यादेगेर खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली। ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानूय हें गिराण एस्ट्रोनॉमीच्या उपकरणांतल्यान पळोवपाचो आनंद घेतलो। तशेंच हें गिराण पळोवपाक मिरामार दर्यादेगेर शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी तशेंच जाणट्यांनी व्हडाक गर्दी केल्ली। हांव फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी हेंच्या वतीन मुद्दामून सांगूंक सोदतां की आमी पयलीं गिराण म्हटलें काय भिताले आनी सगळे जाण घरांत रावताले, ते पळोवपाक येनाशिल्ले। बट द फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमीन इतले फ्रेंडली करून दवरला, कारण ह्या खगोलशास्त्रज्ञाचो जर अभ्यास करतले आसत जाल्यार गिराणाच्या दिसा
आमी स्टडी करप किंवा स्पॅक्स वापरून ते पळोवप हे पळोवपाची गरज आसा. आमी ताका भिवून वचपाची गरज ना, म्हणजे भिवपाची गरज ना परत एकदा. हे खूब म्हत्वाचें आसा. त्या खातीर ते गिराणाचो अभ्यास करपा खातीर आमी सगळ्यांनी भायर येवपाक जाय आनी ताजो स्टडी करपाक जाय, ते पळोवपाक जाय, ताजो पेरंट्सांनी भुरग्यांक प्रमोट करपाक जाय आनी हे खगोलशास्त्र ते पळोवपा खातीर सगळ्यांनी भायर येवन ते पळोवचें. आनी जांकां जांकां इंट्रस्ट आसा त्या सगळ्यांनी फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी बाब सतीश नायक आनी ताच्या क्लबाक तांच्या सगळ्यांनी कॉन्टॅक्ट करचो आनी हे शिकपा खातीर आमचे नवीन नवीन भुरगे हे फुडें येवचे इतकें सगळ्या जाणांक आव्हान करता. 30 ऑक्टोबराक जुवारी पूल सकाळी 6 ते 9 वरां मेरेन येरादारी खातीर बंद आसतलो. ह्या खातीर संबंदीत येरादारी बोरये पुला कडल्यान वळयतले. तशेंच ह्या वेळार कुठ्ठाळी ते आगशी टी आनी आगशी ते कुठ्ठाळी येरादारी खातीर फेरी बोट सेवा सुरू आसतली. जुवारी पुलाच्या तांत्रीक कामां खातीर हो 3 वरां खातीर बंद दवरतले अशी म्हायती भौशीक बांदकाम खात्यान दिल्या. एनसीपी भारत जोडो यात्रेक वांटो घेतलो हें थारिल्लें आसा. मात उद्धव ठाकरे ह्या यात्रेक भाग घेतलो काय ना हाचे विशीं हांव ठोस सांगपाक शकना अशें विधान काँग्रेसीचे फुडारी जयराम रमेश हांणी केलें. एनसीपी कडेन आमचें गठबंधन आसा अशेंय तांणी म्हणलां. मात शिवसेना वांटेकार जातलो काय ना ताचे विशीं जाप दिवप तांणी टाळ्ळें. 7 नोव्हेंबराक महाराष्ट्राच्या नांदेडा सावन काँग्रेसीची भारत जोडो यात्रा सुरू जातली. एमवीए के जो हमारे घटक दल हैं, हमने पहले से कहा है किसी भी राजनीतिक दल का स्वागत है जो भारत जोड़ो यात्रा के मकसदों का समर्थन करता है. एनसीपी के साथ हमारा गठबंधन है, शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन था, हमारी मिलीजुली सरकार महाराष्ट्र में थी. तो वास्तविक है कि उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी भी भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेंगे, पर मैं उसका एग्जैक्ट डिटेल कब कहां आज नहीं बता पाऊंगा. मैं आपको 1-2 दिन में जानकारी पूरा दे दूंगा. भारत जोड़ो यात्रा लोकतंत्र की शहनाई बजा रही है. भारतीय जनता पार्टी एक तंत्र का तोप चला रहा है. आकाश कंदील आणि प्रकाश वांगडाच मुंबईच्या दिवाळीचे एक खाशेलें आकर्षण म्हळ्यार छत्रपती शिवाजी महाराज हांणी बांदिल्ल्या इतिहासीक किल्ल्याच्या मातयेच्यो ल्हान ल्हान प्रकृती तयार करप. दिवाळीच्या सुटयेंत हे किल्ले तयार करपाक भुरग्यांक खूब आवडटा. असोच एक किल्लो ह्या भुरग्यांनी बाळासाहेब ठाकरे हांच्या मातोश्रीच्या घरा मुखार बांदपाक घेतलो आनी ह्या भुरग्यां वांगडा युवा सेनेचे मुखेली आदित्य ठाकरेन हो किल्लो बांदपाक वांटो घेतिल्लो. खरें म्हळ्यार शिवसेनेचे जायते आमदार शिंदे गटा वांगडा गेल्यात. पूण उद्धव ठाकरे आनी आदित्य ठाकरे हे मातोश्रीचो किल्लो आनी शिवसेनेक सुरक्षीत दवरपा खातीर झगडटात. हे फाटभुंयेर आदित्य ठाकरे हांणी भुरग्यां वांगडा हो किल्लो बांदपाक घातिल्लो वांटो मुंबय एक चर्चेचो विशय जाला. छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय. धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजी महाराज की जय. भारत माता की जय. प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलवतंस सिंहासनाधीश्वर गोंयांतल्यान लागीं लागीं सावथ वेस्ट मॉन्सून सोंपलो. देखून सोमारा सावन गोंयच्या वातावरणांत बदल अणभवपाक मेळटा. सकाळचे कडकडीत वच जाल्यार सांजेच्या वेळार शियांचें वातावरण अणभवपाक मेळटलें अशी म्हायती पणजेच्या वेधशाळेन दिल्या. उण्यांत उणें तापमान सुमार 28 ऑक्टोबर मेरेन सामान्य सकयल आसपाची शक्यताय आसा. तर येवपी फुडल्या 5 दिसांत राजधानी पणजे चडांत चड तापमान म्हणल्यार सुमार 33 ते 34 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा. रिगार्डिंग साउथ वेस्ट मानसून जो सीज़न होता है गोवा के ऊपर, पूरे इंडिया के ऊपर,
दैट इज़ फ्रॉम 1st जून टू 30th ऑफ सितंबर. तो ये पीरियड में जो रेनफॉल होता है उसको हम साउथ वेस्ट मानसून के रेनफॉल में काउंट करते हैं. एंड हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट नेसेसरी दैट फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स मानसून गेट्स विथड्रॉन or the conditions of monsoon are not matching from 1st October onwards. No, the withdrawal of the southwest monsoon, यानी कि जो atmospheric conditions हैं, the wind direction from westerly, southwesterly and other supporting systems, all these systems may still sustain for a number of days. तो जैसे हम बोलते हैं गोवा के लिए the normal onset date of monsoon is around 5th or 6th of June. Similarly, the normal withdrawal date for monsoon, southwest monsoon from Goa is 14th of October. इस साल का अगर हम देखेंगे तो the conditions were getting set, the westerly winds were getting weakened, easterly winds were getting strengthened and the thunderstorm activity was taking place from around 20th onwards. और इस साल का साउथ वेस्ट मानसून गोवा से विड्रॉवल हुआ है 23rd of October को. और पिछले साल भी in 2021 also withdrawal of southwest monsoon from Goa was on 23rd of October itself. That is approximately around 8 days. Or 14th October is the actual date and is around 8 to 9 days delayed from the normal day. शाश्वत पद्दतीन पारंपारीक नुस्तेमारी तिगोवन दवरपा खातीर LED फिशींग बेगोबेग बंद जावची गरज आसा. LED लायट्सचो उपेग करून नुस्तेमारी करपी वेवसायिकांचेर कडक कारवाय करतले अशी शिटकावणी नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळदणकार हांणी दिल्या. पारंपारीक नुस्तेकारांच्या वेवसायाचेर गदा येवची न्ही हाचो पुराय खबरदारी सरकार घेता. तशेंच राज्यभरांतल्या वेगवेगळ्या जाटीच्या वेव्हाराचेर लक्ष दवरपाक नुस्तेमार खातें CCTV कॅमेरा लावपाचे आसात अशें तांणी सांगलें. नुस्तें दर्या हो हा नॅचरल रिसोर्सीस आनी आमी प्लॅन करपाक जाय आनी हें सस्टेनेबल कितको तें वचप. LED फिशींग आसलें हें बंद जावपाक जाय. कारण हें कित्याक बंद जावपाक जाय तर फिशींग एक्टिविटी सस्टेनेबल जावंक जाय आनी हेज्या खातीर सगळे आतां जेट्टीचेर आमचे CCTV कॅमेरा घालताले. ऑलरेडी वास्को आमी सुरू केल्लो. काही कारणान तो स्टॉप जाला पूण तो ह्या 2 दिसांनी स्टार्ट करतले. बाकीचे हायकोर्टान आमकां डायरेक्शन दिलां सगळ्या जेटींचेर आसचें. त्या माध्यमान जेटींचेर CCTV कॅमेरा आसतले. पूण तेजे बरोबर सस्टेनेबल इंडस्ट्री बरी चलची आनी प्रायम मिनिस्टर मत्स्य सागर योजना जी आसा हितूनसून सरकाराक आमच्या गोवा सरकाराक मदत गावन ती ट्रॉलरांक बसून कशी फिशींग एक्टिविटी इंडस्ट्री वाडटली हेजेर आमी ध्यान दितले. मंगळारा दनपारच्या वेळार भारतांत आनी संवसारांतल्या जायत्या वाठारांनी WhatsApp बंद पडलो. WhatsApp वापरप्यांक ह्या प्लॅटफॉर्माचेर संदेश धाडपाक वा मेळोवपाक आडखळी जाली. तशेंच आतां कामां WhatsAppचेर अवलंबून आशिल्ल्यान लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडले. कंपनी सेवा परतून मेळोवपाचो यत्न करतली देखून WhatsApp बंद दवरचें पडलें अशें कारण सामकार आयलां. मात सुमार 2 वरां उपरांत WhatsAppची सेवा परतून सुरू जाली. महाराष्ट्राचे सभापती राहुल नार्वेकार मंगळारा गोंय विधानसभेत भेट दिली. गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकारान तांकां येवकार दिलो. विधानसभेचे कामकाजा विशीं ई-विधान सभा आनी ऑनलायन पद्दतीन विधानसभा कशी करची तशेंच बऱ्या पद्दतीन देवण घेवण कशें आसचें ह्या विशीं तांणी सभापती वांगडा चर्चा केली. असताना सन्मान्य सभापती साहेबांची भेट घेऊन त्यांनाही दिवाळीच्या शुभेच्छा देऊन महाराष्ट्र आणि गोव्यामधल्या जे लेजिस्लेटिव्ह प्रॅक्टिसेस आहेत त्या कशा इम्प्रूव्ह करता येतील आणि दोन्ही लेजिस्लेचरमधनं रेग्युलर इंटरॅक्शन ठेवून इकडच्या चांगल्या प्रॅक्टिसेस महाराष्ट्रातल्या चांगल्या प्रॅक्टिसेस पार्लमेंटरी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करण्यासाठी कशा आपल्याला वापरता येतील ह्यावरती चर्चा करण्यासाठी मी सन्मान्य गोव्याच्या विधानसभेचे सभापती यांची भेट घेतली आणि अनेक विषयांवरती चर्चाही केली. राज्यात विकास कामं कशी चालू आहेत, असेंब्लीमध्ये लेजिस्लेटिव्ह प्रॅक्टिसेस कशा चांगल्या इंट्रोड्यूस केल्या जात आहेत, त्याचप्रमाणे ई विधानसभा ही कशी राबवली जात आहे आणि विधानसभेला डिजिटलाइज करून जास्तीत जास्त सोयीसुविधा सामान्य जनतेपर्यंत आणि विधानसभेतील सदस्यांना कशा देता येतील यावरती गोवा विधानसभेने केलेलं उल्लेखनीय कामाचा एकूण आढावा घेण्यासाठी आज मी गोव्यात आलो.
मी आज महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष आपले मूळ आमचे गोंयचेच नार्वेकर साहेब आमचे गोंयांत आयले गोंयचे विधानसभेक म्हाकाय तांकां मेळपाची खूब दिसांची इच्छा आशिल्ली. फाटीं असो एक कार्यक्रम जाल्लो ताका निमंत्रण आशिल्लें पूण हांव पावपाक शकलो ना. पूण आज योगायोग आयलो आनी ते विशेष करून दिवाळेचे शुभेच्छा आनी आमचे गोवा विधानसभेचें कामकाज कशें चल्लां त्या संदर्भात म्हायती घेवपाक आयिल्ले आनी एक बरे तरेचो सुसंवाद सादपाचो प्रयत्न जालो. म्हाका दिसता तांचो नेचर जो पळयलो जायत न्ही जाल्यार हांव जेन्ना विधानसभेचो पयल्याच फावटी जेन्ना अध्यक्ष जालो म्हाका दिसतालें की 17 सादारणशे गोंयांक 25 ते 30 दीस चलता. त्यामुळे गोंयच्या जनते खातीर आमी 365 डेज विधानसभेचो अध्यक्ष म्हणून कशा तरेन सेवा दिवपाक शकता ही भुमिका म्हाजी आशिल्ली आनी त्या भुमिकेक काम करता. म्हाका दिसता महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर साहेब तांचोय तीच भुमिका आसा. तांचो स्वभाव बाकी सगळ्यो गजाली आसा त्यो समजून घेवपाचो बरोय मेळ्ळो. एक गोंयकार महाराष्ट्राच्या विधानसभेचो अध्यक्ष म्हणून आमकां गर्व करता आनी म्हाका दिसता 2 महाराष्ट्र आनी गोंयचे विधानसभेचे अध्यक्ष आसा आमी मेळून जर अशा जर कांय ज्यो एक इनोवेशन हाडपाक जर प्रयत्न करपाक शकले जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांक आनी महाराष्ट्रा हाजे म्हळ्यार एक बरो सुसंवाद समन्वय संघटूंक शकता. त्यामुळे तांचे आज ते गोंयांक आयले म्हाका प्रत्यक्षाक मेळ्ळे आमचे पत्रकार बंधूक मेळ्ळे आनी गोंयच्या सगळ्या लोकांक ताणें शुभेच्छा दिल्यो आसा. परत एकदां तांकां सप्टेंबर 2018 वर्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन लोकार्पण केल्ले आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजण खाला 5 लाख रुपया हेल्थ इन्शुरन्स ह्या येवजणे खाला लोकांक मेळटात. पूण 4 वर्सां जावन लेगीत ही येवजण सगळ्या लोकां मेरेन पावंक ना. सुत्रा प्रमाण लोकां कडल्यान जाय तसो प्रतिसाद मेळूंक ना म्हूण हें पात्र लोकां मेरेन पावलें ना. हो विशय मुख्यमंत्र्या मेरेन पावोवन फुडें व्हरात अशें आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे सांगता. दसरो जालो, दिवाळी जाली, आतां उरलो नाताळ. काँग्रेसीक राम राम ठोकून भाजपान प्रवेश केल्ले आमदार मात अजून लेगीत गेसार अशें चित्र सध्या गोंयच्या राजकीय मळार पळोवपाक मेळटा. मंत्रिमंडळांत फेरबल जातलो काय कितें अशें विचारल्यार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत लेगीत वोकी. ते खातीर फुटीरवादी आमदारांच्या पदरांत मंत्रीपद पडटलें काय कितें हाची जाप सध्या तरी अनुत्तरीत आसा. ह्या आमदाराक मंत्रीपद मेळपाक आतां शुभ मुहूर्त तरी खंयचो हो प्रश्न सध्या गोंयकारांत चर्चेचो विशय थायला. म्हत्वाचें म्हणल्यार ह्या आमदारा परस तांच्या कार्यकर्त्यां मदीं सध्या ह्या विशीं बरीच उमळशीक पळोवपाक मेळटा. जाल्यार दुसरे वटेन भाजपान नेटाक गाजावाजान येवकार दिवन हाडिल्ल्या ह्या आमदारांक सध्या तरी शेळयला अशी परिस्थिती आसा. ह्या आमदारांक मंत्रीपदा विशीं विचारिल्ल्या ते लेगीत सध्या ह्या विशीं हसत हसत ह्या प्रस्नाक हळू जाप दिनासतना वाट धरतात. केलें कितें आनी जाता कितें अशी तांची सध्या गत जाल्या. म्हत्वाचें म्हणल्यार ज्येश्ठ फुडारी दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो हांकां मंत्रीपदां मेळटलीं अशी चर्चा सध्या रंगता. जाल्यार दुसरे वटेन मुख्यमंत्री मात आनी आळीमिळी गुप्त चिळी करीत मंत्रिमंडळांत कांयच बदल जावचे ना अशें संकेत दिता. श्री गोपाळकृष्ण गजानन देवस्थान कासारवाडा तळावली हांची अंदू 50 वर्सां पुराय जातात. ह्या निमतान थळावे आनी लागींचे सगळे गांव सुवर्ण महोत्सव म्हूण मोठ्या दबाज्यान मनोवपाचे आसात अशी माहिती सुदीन ढवळीकारान मंगळारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. 27 ते 31 ऑक्टोबर हे 5 दीस वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजीत करपाचे आसात. हो कार्यक्रम आयोजीत करपा खातीर एक समिती स्थापन केल्या. श्री गोपाळकृष्ण गजानन देवस्थान कासवाडा तळावली हांची अंदू 50 वर्सां जाता आनी ही 50 वर्सां सबंद गांवूच न्हय तर आजूबाजूचे सगळे गांव आनी आमी सगळे सुवर्ण महोत्सव म्हणून मोठ्या दबाज्यान ही वर्सां साजरी करपाचें आनी त्या खातीर
भरगच्च कार्यक्रम 5 दीस कंप्लीट 27, 28, 29, 30 आणि 31 असे पूर्ण 5 दीस कार्यक्रम मोठ्या दबाज्यान मनोवपाचो ठरयला. 2022चो लोकोत्सव 7 ते 11 डिसेंबर मजगती काणकोण म्हालांतल्या आमोण्या वाठारांत जातलो. 5 दीस जावपी ह्या लोकोत्सवाक भारताची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाजीर रावतली. तशेंच 40 मतदारसंघाचे आमदार लेगीत हाजीर रावतले. ह्या लोकोत्सवाक गोंयच्या ग्रामीण लोकांची जीण कशी आसता ह्या विशीं कला सादर जातल्यो. तशेंच 15 भायल्या राज्यांतल्यान कलाकारांक ह्या लोकोत्सवाक आपोवणी दितले अशी माहिती गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकारान दिली. मंगळारा गोंय विधानसभेचे कॉन्फरन्स हॉलांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो. लोकोत्सव आम्ही डिसेंबर 7 ते 11, 7, 8, 9, 10, 11 आणि या कार्यक्रमात आम्ही प्रमुख म्हणजे आमच्या देशाचे राष्ट्रपती मुर्मूजी तांकां आमंत्रीत केल्ले आसा. तशेंच आमच्या लोकसभेचे सभापती ओम बिर्लाजी तांकांय केल्ले आसा. अन्य मंत्र्यांक आपयल्ले आसा. तशेंच आमी गोंयचे सगळे 40 आमदार आसा तांकांय ह्या कार्यक्रमाक आमदार आसा मंत्री आसा तांकांय आपयतले. आणि गोंयभरांतले जितले प्रोमिनंट लोक आसा म्हणजे सामाजीक क्षेत्रामध्ये आर्थीक क्षेत्रामध्ये जे काम करणार आसा अशा सगळ्यांक खास आमी वचून जे आसा न्ही तांकां त्या कार्यक्रमाक येवपाची निमंत्रण दितली. राष्ट्रपती कन्फर्मेशन मेळटलें आमकां पूण ताणें तुका मान्यता दिल्ली आसा. तांची एक सिस्टम आसा आनी त्या सिस्टमाच्या फुडले एक 8-5 दिसांनी आसा ताजे आमकां प्रत्यक्षान कन्सर्न मेळटलें. जेन्ना राष्ट्रपती तुमी हांगा तुमकां दिसना सेक्युरिटी रिजना खातीर तुमकां खूब त्रास जातलो लोकोत्सव करता आसतना? त्रास जावं दी पण त्रास जाल्यार सुद्दां जे आसा न्ही एक अशें देशाच्यो राष्ट्रपती येता त्यामुळे सगळ्यांचें लक्ष म्हणजे गोंयभराच्या गोंय सगळ्या जनतेचें देशभराच्या लोकांचें लक्ष बाबा ते काणकोण आमोणे खंय आसा. म्हणजे एक काळ आशिल्लो हांव जेन्ना त्या गांवांत म्हजें गांव तें त्या गांवांत झट रस्ते नाशिल्ले आणि हांव जर पैंगीणच्या श्रद्धानंद शाळेंत वचत जायत न्ही जाल्यार 9 किलोमिटर चलत वतालो चलत हांव येतालो. तो गांव म्हजो गांव आणि तो म्हजो गांव आसा. हे सगळ्यांत जर विकास जालो म्हणटा आसतना किंवा म्हजे सगळ्यात पयलेच म्हजो संकल्प आशिल्लो म्हज्या गांवांतल्यान म्हज्या घरांतल्यान सुरू जावपाक जाय. आणि त्यामुळे म्हजें गांव म्हजें आमोणें गांव आसा तें केवळ गोंयचे पातळीर न्ही देश पातळीर व्हरपाचें दृश्टिकोनांतल्यान हें सगळें जावपाक जाय आनी त्या गांवचो विकास जावपाक जाय. आनी त्या हट्टापोटीत हें सगळें सेक्युरिटीचो भार सुद्दां जो आसा न्ही आमी सोंसपाचे आमचे सगळे कार्यकर्ते आसा. वेगवेगळ्या राज्यांतले जे आसा न्ही कलाकार येतले ते आपली कला पेश करतले. म्हणजे प्रत्येक आमी आज तशें सेंट्रल मिनिस्ट्रीन आमकां कन्सेंट दिल्लें आसा की सगळ्या स्टेजीर लोक धाडटा म्हणजे आमच्यान ते एकोमोडेट जातले अशें दिसना. म्हणटा आमी रिस्ट्रीक्ट करपाक एक 10-15 स्टेज आमकां आपयतले. म्हणजे एका स्टेजींतले 2 जर ग्रूप म्हणले जर जायत न्ही जाल्यार कितलेशे जातले. तो एक भाग आसा. दुसरें गोंयभरांतली पेडणे पासून जी लोकसंस्कृती जाता वेगळेपण जे आसा न्ही ते सगळ्या प्रकारचो आस्पाव तिमी केल्ले आसा. आमी आमचे स्कूल जे आसा लेवलाचे आसा तांची ताजी ब्रोशर आमी पब्लीश करता दितले स्कुलां खातीर प्रायमरी म्हणजे प्रत्येक मनशाक ती आस्पाव करून घेवपाची ताजी स्पर्धा वेगळी स्पर्धा ती त्या हाका जाता. ऋषी सुनक हो ब्रिटनाचो पयलो भारतीय वंशाचो प्रधानमंत्री जालो. सुमार 200 वर्सां उपरांत सगळ्यांत तरणे म्हणल्यारूच 42 वर्सां पिरायेचो तो इंग्लंडचो प्रधानमंत्री जालो. भारतांतल्या इन्फोसिस कंपनीचो सहसंस्थापक आनी अब्जाधीश वेवसायीक नारायण मूर्ती तशेंच लेखिका सुधा मूर्तीचो तो जावय आसा. युकेच्या आर्थीक धोरणाच्या पावड्याचेर आदली प्रधानमंत्री लीज ट्रस ही पुराय तरेन अपयशी थारिल्ल्यान तिका राजिनामो दिवचो पडलो. त्या उपरांत युकेच्या फुडाऱ्यांनी ऋषी सुनकाक तेंको दिलो. I am humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together, because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children
and our grandchildren. I pledge that I will serve you with integrity and humility, and I will work day in, day out to deliver for the British people. बनावट प्रमाणपत्रांचो आधार घेवन एका कर्मचाऱ्यान IPHBतल्या तंत्रज्ञ ऑक्युपेशनल थेरपीचे नोकरे मेळोवन घेतिल्ल्याचो आरोप जॉन नाझारेतान केलो. ह्या नोकरे खातीर फावो ते शिक्षण नाशिल्लें तरी लेगीत ताका ही नोकरी दिली. जायत्या दोतोरांचे ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्यान तांच्या नांवान कागाळ करतलो अशी शिटकावणी ताणें ह्या वेळार दिल्या. ह्या आदी केल्लें आहा न्हू, हांव हे पुलीस डिपार्टमेंटान ऑफिस सुपरिटेंडंट म्हूण काम करतालो तेन्ना रितेश फळदेसाय म्हणटा तेका आमी हें केल्लो. मागीर ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट हातून 2 जाण एम्प्लॉईंक हें केल्ले, ऑर्डन डिकोस्टा आनीक वासुदेव नारायण सावंत. म्हणटा सगळ्यांक एक रूल आसूंक जाय न्हू, तांकां जरी तर फेक सर्टिफिकेट मेळवली म्हूण टर्मिनेट केले जाल्यार एका कसो दवरूंक शकता. आनीक डिप्लोमा इन ऑक्युपेशनल थेरपी फ्रॉम ए रिकॉग्नायज इन्स्टिट्यूशन. आतां रिकॉग्नायज इन्स्टिट्यूशन म्हणल्यार इन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट तरी जावंक जाय. हांवें हें केलां महाराष्ट्रा बोर्डाक बरयलां तेजे प्रमाणे तसलें इन्स्टिट्यूशनूच ना आनी हांवें लेटरान बरयलेली रिटर्न येयलेली आहा. 15 years डॉमिसायल 2006 बर्थ सर्टिफिकेट रेजिस्टर करता, 2006 तो 15 years डॉमिसायल सर्टिफिकेट ऑप्टेन करता, 2006 तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान आपल्याचें नांव घालता आनी 2007 or 2007 तो IPHBन पयलो कार्पेंटर म्हूण कामाक रावता आनी विदीन 3 years थिंगासोर एक तो टेक्निशियन फॉर ऑक्युपेशनल थेरपी हो पळय पोस्ट जाता वेकंट तेन्ना हो मनीस त्या पोस्टार प्रमोट म्हणून ताका एज एन इंटरनल कॅन्डिडेट तो एपियर जाता आनी ताका ते सिलेक्ट करता. राज्यांतलो खण वेवसाय सुरू करपा खातीर 4 खणीच्या लिजाच्या पावणेची प्रक्रिया सुरू जाल्या. सुमार 12 व्हडल्या कंपनींनी खण घेवपा खातीर बरो प्रतिसाद दिला. फुडल्या वर्साच्या मे म्हयन्या मेरेन राज्यांतल्यो खण वेवसाय सुरू जावपाची शक्यताय आसा. खण खात्याची म्हत्वाची बसका 28 तारखेर लिलावा पयली जातली. राज्यांतल्या आनीक 8 ते 10 ब्लॉकांच्या पावणे खातीर ही निविदा जारी करपा विशीं ह्या बसकेन चर्चा जातली. निविदाची कागदपत्रां खरेदी करपा खातीर 15 नोव्हेंबर मेरेन मुजत आसा जाल्यार तांत्रीक निविदा सादर करपा खातीर 21 नोव्हेंबर ही निमणी तारीख आसतली. JSW मित्तल सारक्या 10 ते 12 व्हड कंपनींनी आतां मेरेन निविदा कागदपत्रां घेतल्यात अशी म्हायती खण खात्या कडल्यान मेळ्ळ्या. गोमंतक टुडे हें बुलेटीन हांगा सोंपता. तर रोखडोच गौरीश तुमच्या मुखार घेवन येतलो आवाज गोंयचो हें बुलेटीन. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक TV हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात, तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक TV.